कन्सल्टन्सी पळय म्हणटा ती हांव एपॉयंट कोता काय टॅक्निकल एपॉयंट कोता. सो टॅक्निकल पळय कोण आहा त्याने ती एपॉयंट केल्या आनी म्हाका केन्ना खबर ना कन्सल्टन्सी खंय पयशे घेताय म्हणून कन्सल्टन्सी दिता तेका ती म्हाका तर खबर ना. आय हॅव नो एनी आयडिया. अरे चर्चिल म्हणटा त्रासां पडटा रे. हेणे आखे गोंयच्या लोकांक त्रासांक घाल मरे. आखे गोंयचे लोक रोडाय आखे गोंयच्या लोकांक त्रासांक घातला. लास्ट इलेक्शनाक 35,000 crore काँग्रेसीन मायनिंगाचेर हायल म्हणून सांगले. 35,000 crore त्याने खूंय दवरले तेन्ना म्हाका सांगचे आनी मागीर लोकां बरं येवपा ताणें लोकांक मिसगायड करपा गरज आतां. तो सजमत कितें तो एका तेका बिस्ते हांगा आहाय तेंगा भिवयत. चर्चिल म्हणटा ऑनेस्ट आहा तुजे बरेक आनी चर्चिल म्हणटा जेली वचपा बिवपा मनीस तूं हेज्या म्हणून म्हाका बिस्तो जेलीन घातला. 1.5 म्हयनो रावन येयलो हांव. जेल म्हणल्यार कितें हांवें न्यू जेल बांदलेल्या समजला. तो ते जेली वचपा भिताय तेंका सांग सांग कित्याक पॉलिटिकाक लागून जेली वचपाक पडले जाल्यार प्रॉब्लेम ना म्हाका. पॉलिटिशन एक पाट जालो म्हणटकूच तुजी सगळी केस जाता. पूण हे मनशान आज 40 वर्सां गोंयांत चलोवन हेणे आज गोंयकारांचेर मर्डर केल्या सारकी गोंयकारांक काबार केल्या. कोटी दिल्या गोंयकारांक. चीफ मिनिस्टर पळय आतां प्रेजिडेंट आहा तेका एडमिनिस्ट्रेशन सजमत रे. तेजे बाळे हातीन तेका हातीन ते बिस्ते ताट दिला. हांवें 40 वर्सां सगळ्यांक गोंयची काबार करून हो थिंग गेला आनी हो थिंग गेला ती रॉकेटां बी तसली इनॉग्रेशन करपाक हो हिंगा नुस्त्या गाडी इनॉग्रेशन करता. तेका आनी कोणा भिरायता म्हाका सांग. एक चर्चिला भितो कित्याक चर्चिला बरा लोक आहा. If CPI, you welcome CPI. वेलकम न्हू 200% वेलकम.